आता खबरो विस्तारान। सध्याच्या सरकाराच्या राज्यांत गोंधळ चल्ला। सगळे आमदार आयज एका सुरान उलोवपाक लागल्यात। इतले दीस तांकां कांयच पडिल्लें नाशिल्लें। आयज प्रशासन ठप्प जालां, थंय कोणूच कांय उलयना। गोंयची जी लूट जाल्या ती रिकवरी करपाक कोणूच पावल मारिना, ताचेर आप पक्षान आक्षेप घेतला। सध्याच्या सरकाराक सरकार चलोवपाचो भार पेलना। तांणी योग्य तो रोखडो तोडगो काडचो आनी हाचेर गोंयच्या राज्यपालानूय लक्ष घालचें। रिकवरी तांचे कडेन जायना तर बरखास्त करचे म्हण आप पक्षाचो उपदेश। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज गोंय सरकाराच्या राज्यान प्रशासना बाबतींत जो कितें गोंधळ चल्ला ताचो कोणाकूच अर्थ लागना जाला। आनी जर उठसूट प्रत्येक जाण कितें उलयता तो पळोवंक गेल्यार आमकां अशें दिसपाक लागना की मिले सूर मेरा तुम्हारा, चलेगा राज खाने को हमारा। आज वेगवेगळे साथी हे अलिबाबाचे 40 एका सुरान उलोवपाक लागल्यात। इतले दीस कोणाकूच कांय पडलेलें नासलें की म्हादयचें उदक उडयता, कोणाक पडलेलें नासलें की मिनाचे जे बाबा पयशे रिकवर करूंक जाय ते खाण पिडीतांक दिवंक मेळटले ते रिकवर करपाचेर कोण उलयनासले। आनी आज तरेतरेच्यो गजाली मारून प्रशासन ठप्प जाला, थंय कोणूच कांयच करूंक सोदिना। गोंयच्या लोकां मुखार एकूच सांगूंक सोदता की एक खुशी व्यक्त करता की सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच आज म्हणपाक लागल्या की राज्य सगळें कोसळ्ळें म्हणून तांचे कडेन आनीक जायना तें। तर ताणें ताचेर उपाय काडचो, वचून गव्हर्नराक सांगचें की आमचे कडेन जायना आनी तें सोडून दिवचें। हें एप्रिशिएट करता आसतना एकूच सांगूचें दिसता की रिकवरी म्हणजे जी लूट जाल्ली ऑलमोस्ट टचिंग 90,000+ crores सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीनच म्हटलं ते पयशे हाडपाचे कित्याक कांयच पावलां मारिना कोणूच, हाचेर आमचें ऑब्जेक्शन। दुसरें म्हणटा ते आनीक एक आमदार म्हणटा बाबा पाव रे आमी हांगा बुडटा म्हणून ते आपले सेंट्रल लिडरांक उलो मारतात। हाचेर एक क्लियरली पळोवन येता की जावं ते काँग्रेस जावं BJP जावं तांचे पार्टनर तांकां स्वताचे अशें कांयच तांचे कडेन कांय ना। तांकां वयल्यान एक हुकूम येता आनी त्या हुकुमा प्रमाणे ते चलत आयल्या। खरें म्हणजे आज सोल्युशन ताणें आपले गोंयचे जे तंटे आसा ताचेर आपणेच सोल्युशन काडूंक जाय आसलें। हें जायना, हाचेर ताणें क्लियर सिद्ध केलां आनी म्हणून ते आपल्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक उलो मारून हांगा आपयता।